आणि त्या खुर्च्यांचेर पडून आपण पळोवपाक शकतात. सरकार ऑटो सर्व्हिस मोडार आसा काय सरकारी विभागांचे अधिकारी अदृश्य स्वरूपात बी कचऱ्यांनी वावरतात काय कितें खबर ना. पण सरकारी जावंय आशिल्ले वरी जो तो आपणाक जाय त्या वेळार येतना दिश्टी पडटा. गोवा 365चो कॅमेरो पावला काणकोणच्या सरकारी कचेऱ्यांनी. पळयत थंयचो आंखो देखा हाल. उलोवपाक कोणाचें कितें वता, कोणें कसलीं आश्वासनां दिवं येतात, लोक ती वग्गी रावन मानूनय घेतात. पूण जसो उलयता तसो जो वागता ताची पावलां धरची अशी एक ओपार आसा. कामचुकार सरकारी कर्मचाऱ्यांक वा अधिकाऱ्यांक घरा धाडटलो हें सगळ्याच खात्यांक लागू. मुख्यमंत्र्यान सांगलें खरें, पूण काणकोणच्या सरकारी जावयांनी तें सिरियसली घेतिल्लें दिसना. लोक कामां घेवन येवपाच्या वेळार आमचो खबराकार कॅमेरो घेवन कचेऱ्यांनी पावलो. मुख्यमंत्र्याचो धाक खंयच दिश्टी पडलो ना. पळयात. जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसता ते लोकांचे सर्वंट आसता, पब्लिकेचे सर्वंट आसता. देखून तांचे कार्यकाळ जो आसा ऑफिसान जवळ जवळ 9:30 ते 5:45 पर्यंत असो ठरिल्लो आसा. पूण आयज सद्याक जे आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा ते सुशेगाद इतले येता की आयज आमी काणकोणांतल्या गव्हर्मेंट ऑफिसान व्हिजीट केली. ह्या वेळार आमी 9:30 जेन्ना व्हिजीट केली त्या वेळाचेर एका ऑफिसान 1 ते 2 स्टाफ आशिल्लो. जेन्ना हे ऑफिसां सगळीं भोंवता पर्यंत आमकां 20 मिनटां गेली आनी ह्या 20 मिनटां पर्यंत जवळ जवळ 30% स्टाफ हांगासर आयलो. आमी आतां एट प्रेजेंट आमी 10 वरां जालीं आनी 10 वरांचेर जेन्ना आमी परत ह्या स्टाफाक आमी सगळ्या कडेन जर व्हिजीट मारलें जवळ जवळ 50% स्टाफ हांगासर अवेलेबल आसा. सद्या हो स्टाफ प्रत्येक कडेन आमकां वेगवेगळो टायमींग सांगता. कांय कडेन आमकां 9:15 टायमींग, कांय कडेन सांगता 10 टायमींग, कांय कडेन सांगता आमकां 9:30 टायमींग. म्हणजे गव्हर्मेंटाचो टायमींग हो मेळत तसो आसा काय कितें हो एक मोठो कन्फ्युजन. त्याच बरोबर दुसरी गजाल म्हळ्यार जेन्ना आमी ह्या ऑफिसांनी भितर सरले तेन्ना बरेचशे जाण स्टाफ हेवटेन तेवटेन एका तेका आफोवपाक लागले. आनी त्याच बरोबर जेन्ना आमी ह्या ऑफिसांतल्यान दुसऱ्या ऑफिसान वयता त्या वेळार जे ऑफिसाक स्टाफ पावला ते सुद्दां काम करनासतना एका तेका पळोवपाचें कोण आयला, कितें आयला, कशें कितें चल्लां तेंच पळोवपाचें काम चलता. म्हणजे प्रॅक्टिकली जर आमी पळयलें 10 मेरेन हांगासर कांयच चलना, सुशेगाद चल्ला आनी बरेचशे वर्कआवट जे आसा 11 मेरेन चलता. एका सायडीन गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलां की जे सुशेगाद स्टाफ आसा, जे सुशेगाद गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांचेर कारवाय जातली म्हणून. आयज आमी हांगासर शुटींग करून व्हिजीट करून हांगा प्रॅक्टिकल जें कितें सिच्युएशन आसा तें आमी दोळ्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. हाजेर गोवा सरकार, गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कितें एक्शन घेतले तें पळोवयात. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार.